नमस्कार आणि येवकार परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमकां जॉयन जाता आदले आमचे मिनिस्टर फॉर ट्रायबल वेलफेअर आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे. तांकां आज आमच्या स्टुडियोन आपोवपाक कारण एकूच म्हळ्यार जी गोंयच्या राजकारणान घडामोडी चल्ल्या हाचो परिणाम 2027 कितें जातलो काय. गोंयांत जे सद्या क्रायम रेट वाडल्या, जे करप्शन केसीस वाडल्या, मागीर डेकॉयटीज हे ते बीइंग अ मिनिस्टर इन द कॅबिनेट फॉर्मली he may have a lot of things to say what actually whether these discussions were held in the cabinet meetings or not. All these things we'll get to know from him. तांकां विचारया की तांची आतां आफ्टर मिनिस्ट्री वतकूच वॉट इज हीज प्रायोरिटी, ताच्या लोकां कडेन कशें आतां वागप आहा, म्हणजे हाव ही इज अप्रोचींग द पीपल अँड वेदर हीज वर्क्स आर स्टील बींग हॅपनिंग ऑर नॉट. नमस्कार गोविंद बाब. पयलीं म्हणजे आफ्टर बींग अ मिनिस्टर फॉर सो लाँग, हाव इज इट बींग बॅक कमिंग बॅक टू बिकमिंग अ MLA? डेफिनेटली एक गोष्ट हांव सगळ्या गोंयकारांक तुज्या गोंयकारपणांतल्यान सांगपाक सोदतां की हांव मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो मनीस आनी ग्रासरूट लेवलाचेर टच आसा. मंत्री आसतना आशिल्लें, आमदार म्हणून आज वावर करता आसतना पयलेच फावटी म्हाका संदी मेळटा. बरेचशे लोक जे आसात जे मंत्री आसतना एक कलर आसता आनी आमदार जातनाच दुसरो कलर आसता, पूण म्हजे बाबतींत तशें तें कांय घडलें ना. कारण हें हांव सांगपाक शकना, तर संपूर्ण जनतेन पळयलेलें आसात. जे दिसा म्हाका मंत्रिमंडळांतल्यान ड्रॉप केलो ते दिसा केदी व्हडली रॅली जाली हेजो अनुभव प्रत्यक्षांत प्रत्येक गोंयकाराक आसा. आनी हांव म्हणटलों इतलेंच की मंत्री आसतना सुद्दां म्हगेलो लोकां कडेन एक्सेस एप्रोच खूब मोठो आशिल्लो. तसोच तरेचो एप्रोच आज मातसो म्हाका चड टायम मेळटा. आनी जमेची गोश्ट जावन आसा की आत्तां सुद्दां हांव ऑफिस एटेंड करून आयिल्लो आसा. नॉर्मली आय यूज टू सीट ऑलमोस्ट 2 hours or 2.5 hours टू अटेंड माय विजिटर्स ऑर द वोटर्स ऑर द पीपल ऑफ गोवा. आज तो वेळ म्हाका दिसता खूब कमी जाता. आनी आज नॉर्मली हांव 3 वरां 3.5 वरां एका वेळाक बसता. आनी दुसरी गोश्ट, मंत्री आसतना हांव सदांच मेळपाक लागिल्लो आनी आज सुद्दां हांव सदांच लोकांक मेळपाक लागता. कारण लोक म्हजे खातीर खूब मोठे आसात. तांची सेवा करपा खातीर जो हांवें व्रत घेतिल्लो आसा तें सेवा लोकांक सेवा दिवप हें म्हजें पयलें प्रथम प्रायोरिटीचेर आसा. आनी म्हाका तसो फरक कांय जाणवलो ना. तुजो जो दुसरो प्रश्न जो आसा की मंत्री आसतना कितें आनी आतां आमदार आसतना कितें, तर जी कामां म्हाका घडपाक जाय आशिल्लीं किंवा करपाक जाय आशिल्लीं ती मतदारसंघान सुरळीत चलता. आनी हेजें हांवें सांगपाची गरज ना की सोशल मिडियाचेर आनी वेगळ्या वेगळ्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आज आमी कितलीं फावंडेशन्स घालता, कितले कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटात. तो कार्यक्रमाची रेलचेल आसा पळय न्ही ती स्टॉप जावना. आनी आमी डेव्हलपमेंटाचो जो भार जो आसा तातूंत भितर मातूय बदल घडोवना हें ह्या घडये आज हांव तुजे मुखार मांडपाक सोदतां. सर, तुमचो जो तुमकां जर मंत्रिमंडळांतसून भायर काडले तेन्ना इट वॉज आफ्टर फॉलोईंग दॅट स्टेटमेंट, तुमी जो स्टेटमेंट केलो करप्शनाचेर, डू यू थिंक रिग्रेट दॅट स्टेटमेंट की तुमकां दिसता की खरेंच अजून पासून तें चलता? हांव अजून पासून चलता व ना चलता तेजे म्हाका जाणविकाय ना. पूण हांवें जे तेदे वेळाचेर तो स्टेटमेंट जो केल्लो आशिल्लो तो हांवें म्हणिल्लो नाशिल्लें की बरेच जाणांनी ताजो स्टेटमेंट मिसअंडरस्टँड केलो. हें आजूय हांव ठाम आसा. परंतु तो एक स्टेटमेंट बरेचशे लोकांक गोविंद गावडेची एलर्जी आशिल्ली. आय विल डेफिनेटली से दॅट. आनी ताका लागून थोड्योश्यो काही गोश्टी हो प्रश्न जालो. पूण दुसरी गोश्ट एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां की बरें जर सांगिल्लां जर ह्या सरकाराक नाका, खरें म्हणल्यार तो स्टेटमेंटा वयल्यान
अशें जावपाक जाय आशिल्लें की खरोखरूच एक आमदार एक मंत्री ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज सांगता ताजेर खरें म्हणल्यार आज चर्चा जावन ताजेर बजेर आज इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें. पॉझिटिव्ह रिएक्शन असून तें कांय जावं ना. म्हणजेच हांव इतलेंच म्हणटलों की इट इज नॉट दॅट इज ओन्ली अ रिजन. ते निमित्त जे लोकांक गोविंद गावडे नाका आशिल्लो त्या लोकांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर दबाव हाडलो. आनी एक गोश्ट हांव म्हणटा की वयल्यान खंयच्यान तरी दबाव आयलो पूण दबाव जर आयिल्लो आशिल्लो जाल्यार म्हाका आज पर्यंत ते पाचारण करता आशिल्ले. तशें कांय घडलें ना. म्हणजे आय विल डेफिनेटली से दॅट द प्रेशर हॅज नॉट बिल्ड फ्रॉम द टॉप. कारण हांवें तांचे कडेन अपॉयंटमेंट मागिल्लें आशिल्लें रिचर थ्रू द मेल, बट आय हॅव नॉट रिसिव्ड एनी कायंड ऑफ अ मेल नॉर आय हॅव गॉट द अपॉयंटमेंट टील टुडे फ्रॉम द पार्टी लेवल ऑल्सो or from the government level also. So that is my concern. आणि हे हांव वारंवार उलयत आयिल्लो आसात. म्हणजेच अशें दिसता की हे गोविंद गावडेचे विरुद्ध रचिल्लें अशें षडयंत्र हें पयलूसून आशिल्लें. म्हणजे 3.5 वर्सांनी ताजो हें जाल्लो आसा, स्पार्क जाल्लो आसा. आनी हांव इतलें म्हणटलो की तातूंत भितर फक्त आमचे सरकार किंवा सरकारान बशिल्ले हांवें बरेचशे फावटी मन म्हजें उक्तें करून हांव उलयलेलो आसा. परत परत म्हाका त्या गोश्टी कडेन वचपाचें ना. पूण म्हजें हांवें काम गोंयकारांक दाखयलेलें आसात आनी गोंयकार म्हजें काम गोविंद गावडे कितें व्यक्ती ती सगळ्यांक खबर आसा. इतलेंच हांव तुका ह्या वेळाचेर सांगतलो. तुमकां जे मंत्रिमंडळांतसून भायर काडलो तो एक आफ्टर द एक्झिट फ्रॉम द कॅबिनेट तुमची बीजेपी कडेन नाराजगी आसा अजुनूय काय? नो सी आय एम अ लॉयल सोल्जर ऑफ द बीजेपी. या एक गोश्ट सांगता हांव बीजेपीचे लॉयल जे म्हणटा पळय न्ही ते कितले लॉयल आसा होय म्हजो प्रश्न आहा. पूण हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन निगडीत नासतना सुद्दां हांवें म्हजी लॉयलिटी शिरोडेच्या बाय इलेक्शनाक दाखयल्ली आशिल्ली. तातूंत सुद्दां जे लॉयलिस्ट जे म्हणटात पळय न्ही त्या लोकांनी सुद्दां विरोधान काम केल्लें आशिल्लें. कारण हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां त्या वेळाचेर लोकसभा आनी विधानसभेचें बाय इलेक्शन जाल्लें आशिल्लें. सगळे जर लॉयल जाले आशिल्ले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता लोकसभेच्या आनी विधानसभेच्या निवडणुकीचो रिजल्ट किंवा वोटींग जी पडिल्लीं आसात कारण कॅन्डिडेट दोगूय बीजेपीचे खंय तरी समांतर आसतालो पूण 4000चो डिफरन्स आशिल्लो. दॅट मिन्स यू हॅव टू अंडरस्टँड हू आर लॉयल्स. गोविंद गावडे पक्षांत नासतना ह्या पक्षा खातीर भरपूर हांवें योगदान दिल्लें आसा. हें गोंयकार तरी न्हयकारपाक शकना पूण थोडेशे लोक आसात ते न्हयकारता कारण तांकां गोविंद गावडेची एलर्जी किंवा गोविंद गावडेची ग्रोथ ही तांकां पळोवपाक जायना जालें का हो प्रश्नचिन्ह आसा. आनी बरेचशे जाणांक आज पश्चाताप जाल्लो आसा. हेंवूय हांव म्हणटा मन उक्तें करून बरेचशे चर्चा जाता हें म्हाका म्हज्या कानार आयिल्लें आसा. पूण आफ्टर डू यू थिंक द पार्टीन तुमकां फेरली ट्रीट केलो आफ्टर दॅट ड्युरींग दॅट एपिसोड? सी पार्टीन ट्रीट केलो ना केलो हें हांवें तुका आत्तां उत्तर दिलां मरे. बट डेफिनेटली बीइंग एज अ गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज डेफिनेटली स्टूड बिहायंड मी आनी ही इज डुईंग माय वर्क टील टुडे. आनी म्हाका कितें आसा म्हाका लोकांची कामां करपाक जाय. जे जे कितें कार्यक्रम पक्षाचे आसा ते सुद्दां हांव राबयत आयिल्लो आसा अजुनूय राबयतां आनी मुखारूय राबयतलो. तुमचो आनीक एक स्टेटमेंट आयिल्लो आय डोंट नो अबाउट हूम यू सेड कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू इंटरप्रेट इट. काडली जीब लायली ताळ्याक हो स्टेटमेंट. सो हो स्टेटमेंट बरेचशे जाण करता न्ही आनी हल्ली ती एक संवय जावन पडिल्ली आसा. आमी तशें केन्ना केलें ना. आमी वस्तुस्थिती पळयली आनी लोकांनी इंटरप्रेट केलो की तुमी तो दामून आयकाक म्हटलो म्हणून. पळय ते लोकांचे परसेप्शन जें आसा पळय ते लोकांचे तकलेन कितें आसा तें म्हाका कांय खबर ना. बट हांवें जें कोणा खातीर म्हणिल्लें आशिल्लें तें सगळें कळिल्लें आसा. कारण म्हाका अजून ताजे पर्यंत उत्तर कांय मेळ्ळें ना आनी ताजे फाटल्यान कांय जालें ना. असो एकूच म्हजो तसो तो एक
हें आसा मनान एक थोडोसो एक खाली जागा जी आसा ती अजून भरोना. मनान खंय तरी दुखलें आसतलें बिकॉज आमी तुमी इतले वर्सां इंडिपेंडंट सुद्दां आसून तुमी बी जे पीक सपोर्ट केलो. ताज्या नंतर आमी शिरोडा बाय इलेक्शन्स पयले. ताज्या नंतर परत तुमी बी जे पी जॉयन जाले. लॉयल्टी म्हणटा देर इज नो डावट अबावट युअर लॉयल्टी टू बी जे पी. पूण मनान जेन्ना हें अशें जालें एक खंत व्यक्त जाली आसतली खंय तरी. सी हे दीस इज अ पॉलिटिक्स आणि जशे दर्याक सुकती भरती आसता तशे ह्या राजकारणांत सुद्दां तसो उतार चढाव वर चढ हे आसतात. घडी हांव अशें म्हणटलो की आज जें कितें जालें तें बऱ्या खातीर जालें अशें म्हणून आमी वचपाचें. गिताचो संदेश सारान आमकां हें सांगिल्लें आसा. लेट अस थिंक इन फ्युचर वॉट इज टू बी डन, वॉट इज नॉट टू बी डन, अँड आय विल कम बॅक फ्रॉम द सेम स्टायल where I will come in the past. What does future lie for you? See, my only future म्हणल्यार लोकांची सेवा. That is my topmost priority. My future, what I'm talking about, 2027. Are you Definitely, still going to be definitely. with BJP? See, हांव 27क पळय एक गोष्ट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांव मोठ्या मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांची तिकेट हांवें डावलून हांव मुखार आयिल्लो आहा. अक्षरशः हांवें जुगार पत्करून हांवें राजकारणाक आयिल्लो आसा. आनी हो जुगार पत्करून जेन्ना राजकारणांत जो मनीस येता पळय न्ही तो सहजा कोणा मुखार मान बावगोवपाक शकना. हांव सदांच म्हज्या कार्यकर्त्यांकूय सांगता जंय जंय हांव उबो रावल्लो आसा थंय थंय हांवें सांगिल्लें आसात. कितें म्हणून सांगिल्लें आसात, तुमचो पाठीचो कोणो ताठ दवरपाक जाय, वागा सारकें जगपाक गरज आसा. आनी तेंच जगणें आज पर्यंत हांव जगत आयिल्लो आसा. हर्डल्स, डिफिकल्टीज किंवा संकटां झेलपाची ताकद आनी कुवत हांवें क्षणां दवरल्ले आसात. कारण हांव 62 days ज्युडिशियल कस्टडी फेस करून आयिल्लो भुरगो, मार खावन आयिल्लो भुरगो. म्हजें पॉलिटिकल जें राजकारणान जो हांव आयिल्लो आसा, उगम जाल्लो आसा तो असोच जालें ना किंवा कोणाचे तळवे चाटून जालें ना. हांव आयला तो म्हज्या प्रिय मतदारसंघांतल्या आनी समस्त गोमंतकीयाच्या आशिर्वादान आनी तांच्या तेंक्यान निवडून आयिल्लो आसा. 2027 समज मगो आनी भाजपाची जर युती जाली, मगो इज क्लेमिंग फॉर प्रियल टिकेट. Do you think BJP will give you ticket and See, that is absolutely the decision of the party. Now, what would be your decision then? See, my decision is final, no boss. I am going to contest it. Yeah. Whether with BJP or without BJP? See, question does not arise. I mean, तुझे प्रश्नाचं already statement दिला. And just boss, I am a straightforward person. I do not fear anybody in this world. आणि हांवें म्हजें कॅलिबर प्रूव करून दाखयलेलें आसा. कांय न्ही. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो जो प्रश्न तुवें केल्लो आसा पळय न्ही, युती जाली ना जाली, गोविंद गावडेक कांय फरक पडना. ओके सर, एक क्वेश्चन म्हणजे फोंड्या रवी नायक जे असले आमचे ते तांचो तुमकां एक बरो सपोर्ट आसलो, एक डेफिनेटली आय ऑलवेज कोट हिम एज माय पॉलिटिकल गुरू. आनी तांचो लॉस कितलो जालो तुमकां? आनी फोंड्या वॉट डू यू थिंक द BJP शूड गिव टिकेट टू हूम? हे म्हाका दिसता हांव पयलो मनीस रवी नायकाची लिगसी जी आसा ती मुखार व्हरतले जाल्यार ताज्या एका भुरग्याक तिकेट दिवपाक जाय आनी ताका निवडून हाडपाक जाय. हो म्हागेलो वारंवार स्टेटमेंट पत्रकारितेंतल्या माध्यमांतल्यान जंय जंय म्हाका कोण मेळिल्लो आसा तांकां माध्यमांतल्यान हांवें पावयलेलो आसा. हें म्हजें वैयक्तीक मत. बाकीची तिकेट बिकेट कितें दिवप आसा पळय न्ही तें पक्षाचें मत जावन आसा, ऑर द लिडर्स ऑर द सुपेरियर्स हू आर गोईंग टू टेक द डिसिजन ऑन दीस मॅटर. बट आय एम 100% म्हाका गॅरंटी आसा की भारतीय जनता पार्टी वील गिव द टिकेट टू द एनी वन ऑफ द सन ऑफ लेट श्री रवी नायक. तुमी आतां रवी नायकाचो आमी उल्लेख केलो. तांणी यू नो वेन ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ताणें गुंडागिरी सारकी गोंयान काबार करून उडयल्ली. येस. ही वॉज नोन एज वन चीफ मिनिस्टर हू
हू डेल्ट विथ दीस विथ अ आयन हँड. Yeah. आमी असं सदांच म्हणटा की रवी नायकान गोंयांत सगळी गुंडागर्दी काबार केली. आयची जर परिस्थिती पळयत गोंयान खंय पळयता थंय गुंडागिरी, डेकॉयटी, खंय रेप्स, मर्डर्स हे चालूच आसता. तुमकां कितें दिसता खंय आमी कमी पडटा किंवा आमकां एक रवी नायका असलो एक चीफ मिनिस्टर जाय? डेफिनेटली रवी नाईकाचो टायम जो आशिल्लो आणि आतांचो जो वेळ जो आसा त्या वेळान भितर सुद्दां जमीन आसमानाचो फरक आसा. हें आमी पयलू अंडरस्टँड करून घेवपाची गरज आसा. नो डावट रवी नाईक इज अ डॅशिंग इन कर्बिंग ऑल दीस क्रिमिनल एक्टिविटीज आणि ताणें तें करून दाखयलें आसा. आणि तो ह्या संवसारांतल्यान अंतरचे पयलू बरेचशे जाणांचे प्रतिक्रिये आणि म्हाका दिसता मिडिया न्यूज प्रिंट हॅज ऑल्सो पब्लिश्ड सम ऑफ द न्यूज इन दीस मॅटर. पण आज कितें जालें तेदे वेळावयलें पॉप्युलेशन आणि आजचें पॉप्युलेशन, तेदे वेळार ते मायग्रन्सी आणि आजची मायग्रन्सी, तेदे वेळावयले ट्युरिस्ट विजिटर्स आणि आजचे विजिटर्स, हे सगळे काही गोष्टीचो आज विचार करूनच ह्या प्रश्नाचे आमकां विचार करचो पडटलो आणि तांतरूच हांव ताका स्टेटमेंट करपाक शकतलो. बट डेफिनेटली द क्रायम रेट हॅज बीन रायजन एज कम्पेर्ड टू द ऑनरेबल then Chief Minister Ravi Naik's time is considered. But our own government, the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Ji Sawant has already saying always that आपण कोणाक स्पेअर करपाना, ही इज ऑल्सो सेईंग भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना. आता स्पेअर करपाना, भिवपाची गरज ना. ते पुलीस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट हेजी जबाबदारी आसा. जरी तो हेड करता हें होम डिपार्टमेंट, जाल्यार त्या होम डिपार्टमेंट सगळे DGP, IGP, ऑल SP, DYSP, पुलीस इन्स्पेक्टर्स हॅज टू गिव द बेस्ट. एक गोष्ट कशें आसा न्ही, बरेचशा पुलिसांक बरेचश्यो काही गोष्टी खबर आसा, पण काही गोष्टी ज्या वेळाचेर आमी आड नदर करता आणि काही लोक, काही पुलीस, त्या वेळाचेर ही क्रायम रेट थोडीशी वाडटली आणि हो तातूंतल्यान म्हाका दिसता निश्कर्श आसा. बट डेफिनेटली जरी क्रायम रेट सुद्दां जर वाडलो, खरें म्हळ्यार क्रायम रेट वाडपाक जावपाक जायना, कारण गोंय हें शांतीप्रिय असो प्रदेश. गोंय हें एक जगांतलें नामवंत अशें डेस्टिनेशन जें जगांतल्या मॅपाचेर आज परजळटा. पूण वास्तविकता जर आमी पळयली जाल्यार गोंयकार जे आसात ह्या क्रायम रेटान तशें इनवॉल्वमेंट ना, अवघे मुठभर सोडले जाल्यार 10%. बट क्रायम जर आज कोणाक जर लागून जर वाडिल्लो जर आसा जाल्यार तो मायग्रंट्स. कारण हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? आवर ओन पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. कारण ह्याच लोकांनी तांकां आपल्या भाड्याक दवरलेले आसात, ह्याच लोकांनी तांकां सगळे तरेची सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्ले आसात. आणि हें जे वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर सरकाराक प्रत्येक पावलो पावली टार्गेट करप हेंवूय बरोबर न्ही. कारण जे लोक हें सगळें करता, म्हणूनच प्रत्येक गव्हर्मेंटान मायग्रंट्स जे येतात तांचे पुलीस आयडेंटिफिकेशन्स, तांची थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. पूण हें कितें जाता, हें फक्त ओन्ली पेपरांचेर जाता, पूण खरोखरूच हें जाता का? स्ट्रिक्टनेस म्हणटा तें एक्शन घेवपाची आज पर्यंत खंयच्या सरकारान केल्लें आसा का? हो प्रश्न अधांतरीन आसा. हे सगळ्यो काही गोष्टी उलयले म्हणून जायना. ते बाबा ताजेर चॅक मॅट जावपाची गरज आसा. आणि हे ज्या वेळाचेर जातले पळय न्ही त्या वेळाचेर क्रायम रेट देंवपाक शकता. नो बडी इज गोईंग टू. कारण हांव बरेचशा जगांतल्या देशांत गेल्लो आसा. ही सिस्टम जी आसा पळय न्ही, सिस्टम आमी कॉपी एंड पेस्ट सिस्टम वापरता. नवी सिस्टमी कडेन आमी केन्ना गेलेत ना. हे सगळें जर आपण जर जाग्यार जर घालतलो, देर आर इंटलेक्च्युअल पीपल, द पीपल हू आर गिविंग द डेडिकेट सर्वीस, एस्पेशली आय एम टॉकिंग अबाउट दोज गव्हर्मेंट सर्वंट्स
गव्हर्मेंट सर्वंटां भितर आज लिथार्जीपणां थोडीशीं आयिल्लीं आसात. म्हाका कितें आसा तें स जालीं आपले सगळे फॅमिली बरोबर, पूण एक वेळाचेर जेन्ना वेळाचेर रवी नायक जेन्ना वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्लो न्ही, कारण रवी नायक जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो ताका हांवें क्लोजली पळयल्लो आशिल्लो. ही इज टेकिंग द एडवायस, ही वॉज टेकिंग द एडवायस नॉट ओनली वन ऑफिसर पर्टेनिंग टू दॅट वर्क. आज जर तो सुरजाक मेळ्ळो न्ही, फाल्यां तो गोविंद गवडेक मेळटलो. दोगांचे जे रिएक्शन्स आनी एक्शन्स आसात किंवा तांचे सजेशन्स आसात, ही वॉज जस्ट तुका तोलमोल करतालो अँड देन ही वॉज रिएक्टींग, देन ही वॉज टेकिंग द डिसिजन. बट तें डिसिजन आयज जाल्लें आमकां दिसना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ यू ऑल पीपल बॉस. सी, नोबडी इज अ मास्टर इन द वन फील्ड. Everybody has to take a very good advisor so that we can curb all this criminal mindset. आणि मायंडसेट जर आमकां जर बदलतलो जाल्यार काही गोष्टी आमकां सिस्टम एडॉप्ट करच्यो पडटल्यो. आणि ह्यो सिस्टम एडॉप्ट केन्ना जातल्यो? वेन वी आर गोईंग टू टॅकल द प्रॅक्टिकलिटी. थियोरिटिकली इट इज देअर ऑन द पेपर, बट प्रॅक्टिकल ताजी शहानिशा करपा खातीर ज्या वेळाचेर आमी पळयतले त्या वेळाचेर त्यो कांय गोश्टी जायना. आनी म्हणूनच ऑल द रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट जे सर्वंट जे आसात किंवा हायर ऑथॉरिटीज जे आसात, अधिकारी जे आसात, आनी एट सम एक्सटेंट एवरीबडी हॅज टू गिव अ फ्री हँड. बट हांवें हांव तेजेरूच येता, हांवें फ्री हँड म्हणलो, म्हाका खबर आसा तूं म्हाका प्रश्न कितें करतलो तो. तेवूय तुका हांव सांगता वॉट आय एक्सपिरियन्स इन द लास्ट 8 years ऑफ माय टेन्युअर. बरेचशे जाणांक फ्री हँड दिलो न्ही, आपलीच मक्तेदारी, आपूण करीसोत कायदो, ह्योय काही गोष्टी अधिकाऱ्यांची हांवें थोडीशी हें पळयलेली आसा. म्हणून आमकां थोडोसो एग्रेसीव रावचें पडटात. काम जर करून जर घेतलें जाल्यार तुका एग्रेसिवने आसचें पडटलें. अरे तें कर रे बाबा, आमी कोणाक हांगसर पांय पडपाक येवना. हांव सदांच तुका म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान सांगता, दो दे मायट बी माय वोटर्स, हांव तेंचे कडेन दादागिरी केन्ना करना, पूण 10 लोकां खातीर एकट्याचे जर म्हाका कोत्रसाण जर परत घेवपाक जर जाय न्ही, हांव ती घेता. कारण वी आर मेंट फॉर दॅट. वी आर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. इन द सेम वे government servant which has been appointed by for the good governance, they have to come out with the prompt action time to time. आज बरेचशे जणांचे ऑफिसरांच्या टेबलांचेर फायलींचो डाळ जाता. वाय? दे डोंट हॅव अ टायम, they don't have a rules and regulation in their hand so that they must have the take the advice from the somebody. No. Why it is delayed? It is delayed because deliberately. You understand, no? There may be n numbers of reasons, my boss, but हे आमी करता. I am coming to your first question. हे जाता, हे घडटा म्हणून आमच्या सारकेल्या लोकांच्या मताचेर आमी निवडून दिल्ले आसा पळय, तेज्या खातीर आमकां उलयचें पडटा. आनी हें उलयतरी मागीर आमकां दंड जाता. बट आय डू नॉट फियर. हे सगळे काही गोष्टी आमी तुका सारको तुज्या प्रश्नाचें उत्तर हाडून तुका सोडिल्लें आहा. दीस इज नॉट द. आनी दुसरी गोश्ट, आमी अशें न्ही की हांव तुका एकदां न्ही, दोनदां न्ही, तीन, हांव 10 फावटी जर तुका सांगतलो, 10 फावटी जर तूं सांगून जर आयकना जाल्यार हांव तुका हात घालतलो. आतां तुमी you spoke about the free hand to police, corruption, administration, the filing of files, everything. तुम्ही हाजेर हेंय म्हटलें की chief minister like Ravi Naik used to consult both sides, and ती both sides घेवन it looked like you are pointing fingers at the chief minister or somebody else. No, boss. This is happening? No. It is not. See, चीफ मिनिस्टर, हांव एंटायर स्टोरी हांवें केन्नाच्यान सांगिल्ली तुका. सिन्स द रवी नाईक हॅज टूक ओवर द चार्ज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टील टुडे, इट इज नॉट ओनली दॅट आय एम टॉकिंग अबाउट दीस चीफ मिनिस्टर, बट दीस चीफ मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी सेईंग इन द एवरी प्रेस दॅट नो वन विल बी स्पेअर, द स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन. आणि वॉट एवर ही हॅज कमिटेड टू द गोवन्स, he is doing that. But what is the ultimate? See, giving the statement is not the solution.
The problem has to be resolved. Action has to. Action has to be initiated. Yeah. Then only that word has a weightage. So you have been in the cabinet for a long time. Yeah. मला सांग जेन्ना हे डेकॉयटी रेप्स मर्डर्स आणि हे जे अनसॉल्व केसीस असता ड्रग्स अँड प्रॉस्टिट्यूशन वॉट वी ऑल टॉक अबाउट हे गजाली कॅबिनेटान केन्ना किंवा कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस जायना डेफिनेटली आफ्टर द कॅबिनेट मिटींग जर सेन्सिटीव इश्यूचेर बरेचशे फावटी डिबेट जाता देर इज ऑल्सो अ हिटेड आर्ग्युमेंट ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी दीस इज वॉट आय ऑब्जर्व अँड दॅट हिटेड आर्ग्युमेंट डिस्कशन जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा गोंयचे जनते खातीर कळ्ळें न्ही हें जाता आणि लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ माय ओन चीफ मिनिस्टर ही वॉज गिवींग अ टायम टू एक्सप्रेस टू ईच अँड एवरी मिनिस्टर हुवर इन द कॅबिनेट आतां म्हाका कितें तें खबर ना पूण हांव तेजे बरोबर जेन्ना आसा तेन्ना तो तुका टायमूय दिता हो एक तेजी जमेची हें आसा बाजू आसा बट कशें आसा एकूच गोश्ट सी एक गोश्ट हांव मातसो एक थोडोसो म्हणटलो की CM हॅज गॉट अ एन नंबर ऑफ अ पोर्टफोलियोज आनी विच आर द मेजर पोर्टफोलियोज एन दुसरी गोश्ट आसा बरेचशे कार्यक्रम जाता करता कारण हांव 2 चीफ मिनिस्टराच्या अंडर काम केल्लें आसा आदरणीय लेट श्री मनोहरभाई पर्रीकर हो यूज टू कॉल मी इवन एट अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock फॉर म्हजे डिपार्टमेंटा कडेन निगडीत काम आशिल्लें जाल्यार हो विशय आसा टायम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कळ्ळें न्ही मातसो म्हाका दिसता आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री जो आसा तेगेले कार्यक्रम खूब जाता रातचो सुद्दां तो खूब भोंवता हो विशय आसा घडी एखादे वेळ हांव म्हणटा आय डोंट नो बट समटायम्स काही न्ही तुका डिसिजन घेवपा खातीर ताका डीप थॉट प्रोसेस आसचो पडटा तो ताका थिंकींग करपा खातीर टायम मेळना दिस इज वॉट आय वील से टुडे How is it working under both the chief minister? You worked under Manohar Parrikar. Every chief minister has a different style of functioning. When Manohar Parrikar was there, आणि आमकां फक्त कितें म्हळ्यार 1.5 वर्स मेळ्ळा ताच्या हातान काम करपा खातीर. That was a long time actually. 1.5 No, he was there for a long time, almost 3.5 years, 3 years he was chief minister. But मागीर तो आजारी पडलो मागीर कोविड आयल्या नंतर काय आतां हो सुद्दां मुख्यमंत्री तेगे 2 वर्स कोविडाकूच गेली न्ही कोविडाकूच गेल्ली आसा असोय विशय आसा पूण हेजे कडेन वी कॅनॉट कंपेर बट डेफिनेटली जे मनोहरभाई पर्रीकरान ज्यो काही गोश्टी ज्यो हाडिल्ल्यो आसात आनी त्योच आज मुखार व्हरपाचो दोतोर प्रमोद सावंताच प्रयत्न करता. So basically those are the there is not much of a difference what between Parrikar and See, एक गोष्ट आमी लक्षात दवरपाक जाय की when Parrikar was at the center being as a defense minister त्या वेळाचेर he was closely associated with all the leaders at the central level. आणि ताचे उतराक त्या वेळाचेर खूब चड वेटेज आशिल्लो बिकॉज ही वॉज अ सिनियर लिडर. He is very instrumental because he is IITN also, he was having a very जसो कॉन्टॅक्ट जसो आसा पळय न्ही तसो आसता. This chief minister now he is having a contact, but to build that contact and the relation it took some time. That is what कशें आसा न्ही. दुसरी गोश्ट प्रत्येक जण हांव मिनिस्टर जेन्ना हांव ट्रायबल आय वील जस्ट गिव वन एग्जांपल ट्रायबल वेलफेअर ज्या वेळाचेर मिनिस्टर हांव आशिल्लो त्या वेळाचेर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हजे कडेन आशिल्लो त्या वेळाचेर वी हॅव ग्रॅब द फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल. आज हो मुख्यमंत्री जो आसा पळय न्ही तो कांय गोश्टी सांगता पूण तें काम कोणी करप आसता ब्युरोक्रसी. द कन्सर्न मिनिस्टर ही हॅज टू go to the Delhi, they have to plan for it. पळय प्रत्येक हेडाक स्टेटाक हें आसता पयशे आसता पूण गोवा इज द ओनली स्टेट. हांव तुका 5 वर्सां पयलीं सांगता गोवा इज द ओनली स्टेट खंयच्याच डिपार्टमेंटाच्या कारण त्या वेळाचेर मायनींग चलतालें हें चलता कोणाक ते गरज पडलेत ना. आयज ती गरज आहा पूण आयज एक थंय सिस्टम आसा जर तुवें पयशे घालून तुगेलो तो रिड्यूस जाता केन्ना बंद करता अश्यो खुबश्यो काही गोश्टी डिपार्टमेंटान घडिल्ल्या आहा. नाव दीस चीफ मिनिस्टर इज प्रॉम्प्टली एक्टींग
की ऑफिसरांक हाडून ते बाबा तुम्ही ॲक्टिव्ह करून हे पयशे हाडा ते पयशे हाडा हे सगळे काही गोष्टी तो we करता. need to tap on the central funds. Yeah, That is the we have only. to tap it on the central fund. But तिने हाडपाक जाय. दुसरी गोष्ट कशें आसा न्ही, आय एम व्हेरी सॉरी टू से दीस. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल फंड हाडटा, बट टू गिव द UC फ्रॉम द स्टेट गव्हर्नमेंट टू द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, दे आर टेकिंग लॉंग टायम. सादी सूरज एक आसा. आय हॅव वर्कड इन द मल्टीनॅशनल कंपनी. Or you take any company, any a small scale industries, where they are not having any basic infrastructure or basic facility. They have to come to the government servant for the permission, for the rest all the grant of NOCs or any sorts of things. But his government is government. गव्हर्मेंटाच्या भितरूच UC जर दिवपाक इतलो वेळ जर जाता जाल्यार मागीर वॉट द गव्हर्मेंट इज गोइंग टू डू. No, that is Why the- it happens? Because of the ego, because of the clashes in between the two departments. No, the story when I was with Herald, I was doing those stories of utilization certificates. What you spoke about. 3-4 वर्सां युटिलायझेशन सर्टिफिकेट मेळना ताज्या खातीर आमकां सेंट्रल फंड्स येना आसले केन्नाच. एंड दॅट इज वेर गोवा वॉज बॅडली हिट. एंड वी हॅड टू डिपेंड ऑन मागीर लोन घे आनी हें घे. दॅट इज ओके. नाव वी आर मुवींग टू अनदर पॉलिटिकल क्वेश्चन. आता तुम्ही नाव दॅट यू सेड यू आर स्टील विथ BJP, यू वॉन्ट टू बी विथ BJP. हाज्या मजगती कोण पॉलिटिकल पार्टी तुमकां अप्रोच जाले? आय स्पेसिफिकली पॉयंट आउट Vijay Sardesai. He pointed out the Kala Academy scam. He claims to have exposed this, that, everything. But after you were removed from the cabinet, suddenly he has developed a soft corner for you. See, it is his political agenda. Yeah. ज्या वेळाचेर तो कला अकादमीचेर उलयतालो हय. ताका एक टार्गेट दिल्लो आसलो. ही वॉज ऑन द टास्क. Yeah. यू अंडरस्टँड. आतां ही इज हॅविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर विथ मी. हे प्रत्येक पॉलिटिशियन जे आसा पळय ते करतलेच न्ही रे. त्याला टार्गेट कोणे दिल्लो म्हणटा तुम्ही? म्हाका खबर ना. सी द वे ही वॉज टॉकिंग, द वे सडनली हे स्टॉप्ड, ते म्हाका खबर ना. बट कशें अशें इट लुक्स लायक आय एम नॉट सेईंग दॅट इट्स लूक लायक. कशें आसा, आनी विजय इज माय गूड फ्रेंड. आमी G6 ग्रुपान बरोबर काम केल्लें आसा. सडनली वॉट हॅज हॅपन आय डोंट नो. बट इट इज बिकॉज ऑफ रिजनूच ना, ताका कारणूच नाशिल्लें. असोय विशय आहा. फॉरगेट अबाउट दॅट. आय डोंट वॉन्ट, बिकॉज इट इज पास्ट इज द पास्ट. आय एम नॉट गोईंग इन द पास्ट. वी हॅव टू ऑलवेज थिंक ऑन द फ्युचर. आय स्टील बिलीव दॅट विजय इज माय गुड फ्रेंड. Everybody, even Dr. Pramod Sawant has dropped me from the cabinet. Though he is my classmate and is a good friend, I was always praising him. But हांव तेजे कडेन अजुनूय म्हगेलें रिलेशन बिल्ड आहा. देर आर सो मेनी मिडिया हॅज आस्क्ड मी दीस क्वेश्चन. आय एम हॅविंग अ गुड रिलेशन बिकॉज आय डोंट हॅव अ एनिमीज इन द पॉलिटिक्स. आनी पॉलिटिक्सान हांव सदांच म्हणटा, अरे पॉलिटिक्स आज वता, पण हांव प्रिंसिपल्ड मनीस. सो केन्ना बेसिकली compromise. तुमकां फाल्यां विजयान आनी काँग्रेसीन जर ऑफर दिली नो जाल्यार रे, ते सद्या कांय ना. सी माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज डॉमिनेटेड आनी आय नो माय constituencies, pulses and the nerves. So question does not arise of that. असो विषय आहा सध्या. ना कमिंग टू दॅट मेजर कंट्रोवर्सी ऑफ कला अकॅडमी, म्हाका सांगात तुम्ही सारके वेळार जर सारके स्टेप्स घेतलेले त्या वेळार सिच्युएशन वूड हॅव बीन डिफरंट. Who told you that I have not taken a right step on the right time? कंटिंजन्सी प्लॅन नासलो थंय. See, no, sorry boss. One thing you have to understand again and again. I am the only person. Let me clear this once again to the people of Goa, who has continuously following the work of the Kala Academy. But because of some political and because of the deeds of the another department, if somebody is putting on my head or my shoulders, then I can't answer those questions, because we were in the one government. Ultimately, our chief minister was heading, and PWD. There are 3 PWD minister. Nilesh Kabral. Nilesh Kabral, then Deepak Pavaskar, the own chief minister during these terms. Actually, these questions has to be asked to the
दीस ऑल पीपल नाव म्हाका एक सांग पळया, गोविंद गावडे आज कला अकादमीच्यान किंवा मंत्रीपदा वयल्यान काडल्यार आज 4-5 म्हयने जाले. कितल्योश्यो कॉन्ट्रावर्सी कला अकादमीन जाल्यो. कोणी बोवाळ केलो ना. कित्याक? दॅट मिन्स परत वर्ड घेतलो हांव, ती गोविंद गावडेची सुपारी आशिल्ली. आयज सुपारी कुसली. म्हणजे दॅट मिन्स हे सगळे मॅनिप्युलेटेड पॉलिटिक्स. एक पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें आसा की गोविंद गावडे खंयच्या परिस्थितीन मंत्रिमंडळान कारभार करप, आनी हेजो विडो काही मोजके एका पत्रकारान प्रिंट मिडियान सुद्दां घेतिल्लो आशिल्लो. हेंवूय तुमकां खबर आहा. कळ्ळें न्ही? एक मिडिया आशिल्ली, एक प्रिंट मिडिया आशिल्ली. हेंवूय तुमकां खबर आहा. आय वील अगेन एंड अगेन आय वील से दीस. कळ्ळें न्ही? हो विशय आसा. बट हा पळय, जैसी करणी वैसी भरणी. आयज नाजाल्यार फाल्यां हे लोकांनी हेजें कितें कर्म केलें पळय न्ही रे, ती परतफेड करचीच पडटा. तुम्ही एक स्टेटमेंट केलो. सी यू सेड दॅट PWD वॉज इन्वॉल्व विथ कला अकॅडमी कन्स्ट्रक्शन. ओके, आय अग्री अँड आय फुल्ली अग्री बिकॉज दे डीड द कन्स्ट्रक्शन. पूण तुम्ही जो असेंब्लीन स्टेटमेंट केलो, वॉट इज दॅट? तुम्ही म्हटलं की ताज महल जेन्ना केल्लो ताजो शहाजहानान कितें टेंडर काडलेलो. हांव पळय, हांवें एक उदाहरण दिल्लें आहा. बट दॅट बुमरँग ऑन बुमरँग जाला ना जाला हो त्या मनशाची ती विचारसरणी. पण एक गोष्ट सांगता, अशे कितलेशे स्टेटमेंट कोण करता? वाय ओनली दॅट स्टेटमेंट हॅज बीन ऑपोजिशन पिक्ड इट अप. वाय? हू? ओनली वन ऑपोजिशन. Who picked it up? Just quote the name. Vijay Sardesai. Only Vijay Sardesai. हांवें तेजे पयलीं कितें म्हणिल्लें नाशिल्लें? What I said? Strong opposition is the Congress party न्ही रे. They have not picked it up. That means तुका हांवें पयलू कितें सांगलां? Might be the one reason. सुपारी. त्या गोष्टी कडेन तो सुपारीचो वर्ड आय कॅनॉट लिंक विथ द विजय सरदेसाय. बट मागीर जे कितें एपिसोड जाले, हे प्रिंट मिडिया, मागीर बाकीचे सगळे कोण आयले पळय न्ही, इज ऑल इनवॉल्वड इन दॅट. तुका सांगता, हांव जर काही जर स्टेटमेंट करीत न्ही रे, हे लोक उगडे पडटले, उगडे. आनी द वेळ येतलो. आय एम जस्ट वेटिंग फॉर द टायम टू रायट टायम. लक्षांत धर. दे विल बी एक्सपोज्ड. कळ्ळें न्ही? हांव तुका सिन्सियरली सांगता, हांव कला अकादमीचे ज्या वेळाचेर काम करतालो त्या वेळाचेर हांवें सिन्सियरली काम केल्लें आसा. म्हणून हांव रंगदेवतेची आजुनूय सेवा करतां. त्या रंगदेवतेन म्हाका वयर काडिल्लो आहा. आजुनूय राती सुद्दां म्हजें नाटक जाल्लें आहा. आनी आयज नाटक करून तुजें हांव स्टुडियोन येयल्लो आहा. कुडचड्या रवींद्र भवनान जाल्लें आसा. सो माय पॉलिटिकल जर्नी हॅज ऑल्सो स्टार्टअप फ्रॉम दॅट कला अकादमी. लक्षांत धरा, आमी केन्नाच प्रार्थना करपाना. म्हजे तशे पत्रव्यवहार आहा कला अकादमीचो. बिंग मी एज अ चेअरमॅन ऑफ द कला अकादमी, हांवें खंयच म्हज्या अधिकाऱ्यांनी किंवा त्या वेळाचेर तो पिरियड जो आसा पळय, आमी खंयच निश्काळजीपणां केलें ना. तूं केन्नाय खाजगीन जे ऑफिसर तुका सांगपा जाय, ऑफिसरांचेर हांव कशी चडाई करतालो पळय न्ही, तो मागीर PCE आसूं, ती मागीर CE आसूं, ती मागीर SE आसूं, तूं खाजगीन तांचे कडेन उलय केन्ना, ते तुका सांगतले हाव सिरियस गोविंद गावडे वॉज इन एज फार एज कला अकादमी इज कन्सर्न. ते बगलटां, एलिगेशन, ते सोशल मिडियाचेर ट्रोलिंग. म्हाका एक सांग, आज पर्यंत ह्या कला अकादमीचो जेन्ना जो विशय आयलो पळय न्ही, नो द इंजिनियर, नो द आर्किटेक्ट हॅज कम आउट. कित्याक? बिकॉज दे नो तेंचें काम. ओन्ली पॉलिटिकल आनी सो कॉल्ड समथे एक हातीचेर बोटाचेर मोजपा येता तेंचो म्हजे कडेन इंट्रस्ट आशिल्लो. तेंगेलें काम जावना म्हणून ते आयिल्ले आशिल्ले. म्हणजे आज तेंची ते उगडे पडिल्ले. अरे कांय ना, आपल्याक मेळटा तेन्ना बरें हो. आनी बरेचशे जाणांक हांवें सपोर्टूय केल्लो आसा. म्हणजे काम जाल्यार वयच मेले. अशे तरेची ही वृत्ती जी आहा पळय न्ही, हे लोक ते सगळे जबाबदार. बट आय विल बी व्हेरी थँकफूल टू देम. हांव आयज तांचे खूब उपकारी आसतलो. कारण टुडे आय गॉट सम टायम टू थिंक इन द डिफरंट एंगल्स, ब्रॉड एंगल्स एज फार एज माय गोवा इज कन्सर्न. आनी त्या एंगलाच्यान थोडोसो मुखार वचपा खातीर म्हाकाय थोडीशी म्हजी एक वेगळ्या क्षेत्रान
एक नॉलेज गेन करपा खातीर थोडोसो वेळूय मेळिल्लो आसा. सो सगळे तुम्ही खूप म्हणजे तुम्ही आमकां सगळे तुमची क्लॅरिफिकेशनां दिली. क्लॅरिफिकेशन आय एम व्हेरी ट्रान्सपरंट. ट्रान्सपरंट. आणि एकूच लास्ट क्वेश्चन म्हाका उरलो. Yeah. तुमकां आतां खूब टायम मेळ्ळो चिंतपाक, तुमची जी आवड आहा नाटकां करपाची ती सुद्दां तुमी करतात आतां. आनी वेन यू डू वॉट यू लायक तेन्ना तुमचो मन सारको ब्रेन सारको हे आसता, म्हणजे खाली जाल्लो आसता. तुमकां यू हॅव टायम टू थिंक, यू गेट अ बेटर विजन ऑफ वॉट थिंग्स हॅपन. तुमकां दिसता तुमकां इनजस्टीस तुमचेर जाली म्हणून? नो सी, हांवें तुका ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अ गॅमलिंग. आयज तुका तुजे कडेन सत्ता आसतली, फाल्यां म्हजे कडेन सत्ता आसतली, पूण डेफिनेटली जेणेन हें इनजस्टीस केलं पळय न्ही, आपोआप ताका ताजें फळ. यू डोंट थिंक इट इज चीफ मिनिस्टर हू हेज डन दीस? सो हांवें तुका सगळे प्रश्नाचें उत्तर दिलं मरे. आय हॅव गिवन न्ही, चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी हॅज गिवन अ स्टेटमेंट, ही इज ऑन रेकॉर्ड that I am the person who has dropped Govinda Gowde. Question does not arise to ask that question to me. So there was no pressure from top. That is also what That you asked to the chief minister, no? Because he has already stated that. He himself has stated it. That he has taken the decision. Yeah. It was an interesting 40-50 minutes talk with former Minister Govind Gowde. ताणी आमकां सगळी क्वेश्चनां जी आमी ताजे फुडें दवरली ती हाताळ्ळी ताणें. आनी ही वॉज रियली ट्रान्सपरंट एज यू सेड. ताणें चीफ मिनिस्टराचेर उलयलो, ताणें ती कॅबिनेट डिसिजनाचेर उलयलो, रवी नायकाचेर उलयलो. ही गेव अस अ लॉट ऑफ क्लॅरिफिकेशन्स ऑन वॉट थिंग्स आर. ही टोल्ड अस अबाउट वॉट ही इज गोइंग टू डू फॉर 2027, whether he is going to stay with BJP or not, that is a hypothetical question, he says. आणि आमी तांकां खूब आभारी आहा ते आमच्या स्टुडियोन आमच्या इन्विटेशनाचेर आयले म्हणून. देव बरें करूं बाब. थँक्यू. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.